सरकारान लग्न कायद्याचेर काडिल्ले खासा अधिसुचोवणेत कसलीच फटिंगपणां वा गुड्डुलसावा नात असो खुलासो मुख्यमंत्री पर्रीकारान केला। भायल्यान येवन गोंयान लग्न करूंक सोदपी लोकांक आदार जावचो म्हूण अधिसुचोवणी काडल्या म्हूण पर्रीकारान स्पश्ट केलें। पर्रीकार सरकार गोंयचे समान नागरीक कायद्याक हात घालता म्हूण काँग्रेसीन प्रस्न काडिल्लो। खास लग्न कायद्या खाला गोंय सरकारान काडिल्ल्या अधिसुचोवणेक लागून सरकारान कसलीच फटिंगपणां करूंक ना अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केलां। खासदार शांताराम नायकान तसो आरोप केल्लो। गोवा Reorganization Act 1987 under which Goa got statehood, all central acts are automatically applicable to the state. त्यामुळे आम्ही गोंयचोच नवो ऍक्ट गोंयाक लागू करूंक ना। Many people who come to Goa wants to get married in Goa. Their local act, आमचो जो ऍक्ट गोंयकारांक जो कायदो लागता, Common Civil Code, is not applicable to an outsider. If he has to do marriage under that act, he has to stay here for at least 1 month or अशें कितें रुल्स आसा। त्यामुळे अनेक जाणां गोंयान येवन लग्न करतकच रजिस्टर करपाक येना, कारण गोंयचो कायदो तांकां लागू जायना। तांकां स्पेशल मॅरेज एक्ट लागू जाता। सो तांच्या खातीर जे डोमिसायल ना गोंयचे आनी गोंयान येवन लग्न करूंक सोदता तांच्या खातीर ह्या कायद्याक आमी वी हॅव ओनली अपॉइंटेड मॅरेज ऑफिसर। The law is already applicable to the state. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। सिनेमांक उर्बा दिवंक गोंय सरकारान जाता तितले बेगीन फिल्म अकादमी काडची। सिनेमा काडपाक अर्थीक आदार दिवपाची येवजण परत चालीक लावची म्हूण नामनेचो गोंयकार फिल्म दिग्दर्शक लक्ष्मीकांत शेडगांवकर मागता। लक्ष्मीकांताच्या बागा बीच फिल्माक कोंकणीतलो सगळ्यात बरो सिनेमा म्हूण राष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळा। ताचेर तो मिडिया कडेन उलयलो। गोंयांतल्या फिल्म निर्मात्यांक उर्बा दिवपा खातीर गोंय सरकारान फिल्म अकादमी काडची अशी मागणी बागा बीच सिनेमा खातीर कोंकणीतलो सगळ्यात बरो सिनेमा म्हूण राष्ट्रीय पुरस्कार मेळोवपी लक्ष्मीकांत शेडगांवकारान केल्या। बऱ्या क्वॉलिटीची एक्टिंग, बऱ्या क्वॉलिटीचे प्रोडक्शन व्हॅल्यू आणि इंटिग्रिटी ऑफ सब्जेक्ट हाका लागून ह्या फिल्माक अवॉर्ड फावो म्हाका खूब खुशी जाता। आणि माझी अपेक्षा आसा की जेन्ना गोंयान रिलीज जातले तेन्ना लोकांच्या काळजाकय ते टच जातले की आज जे कितें गोंयान घडटा ताचे रिफ्लेक्शन ह्या फिल्मान आसा। गव्हर्नमेंट इज नॉट डुईंग एनीथिंग फॉर द फिल्म्स, एटलीस्ट द लोकल फिल्म प्रोडक्शन वी आर होल्डिंग इफी, वी आर स्पेंडिंग अबाउट 10 crores ऑन इफी, and as far as local film production is concerned we are zero. We need a film academy, we need Goa State Film Festival, we need film productions in Goa, which is not happening. You also need to have a film academy which looks into training of youngsters to make films, which looks into production of films, and which also looks into distribution and exhibition of Konkani films in Goa. बागा बीच या सिनेमाक सगळ्यात बरो सिनेमा हो पुरस्कार मेळटलो अशी अपेक्षा आशिल्ली अशें शर्वाणी प्रोडक्शनची निर्माती दोतोर प्रमोद साळगांवकारान सांगले। आनंद आसाच, प्रश्नच ना। म्हणजे बेस्ट फिल्म म्हणून मेळिल्ले इन फीचर फिल्म जाल्यार आनीकूय चड खुशी जावपाची, पण एटलीस्ट आवर वर्क हॅज बीन सीन अँड रेकॉग्नायज्ड अशें म्हणून वी आर व्हेरी हॅपी। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। दाबोळ विमानतळार नव्या टर्मिनलाच्या वाठारांत रस्त्यार कोयर उडयतात। शॉकात करपाची गजाल म्हणल्यार ही कर्मां एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचीच। गटाराचें उदक रस्त्यार सोडटात। पंचायतीन एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक नोटीस धाडल्या। दाबोळी विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलाची सगळी कामां पुराय जाल्या बगर टर्मिनल चालू करचो न्ही अशें मागून लेगीत सरकारान टर्मिनल सुरू केलो अशें थळावे म्हणटात। टर्मिनलाचे कितलेशेच काम सारके जावंक ना आनी ते अर्दवट पडला। विमानतळ अधिकाऱ्यांनी रस्त्यार कोयर उडयल्ल्यान सगळीकडेन घाण जाल्या। डे 1 जेन्ना एअरपोर्ट स्टार्ट जाल्लो तेन्ना आमच्या एम्ब्युलन्स मुद्दम हांगा इन्स्पेक्शन करून सांगलेलें, आमी सीएमांक सुद्दां सांगलेलें की हो कंप्लीट जाल्या शिवाय आमी चालू करपाचो ना। गार्बेजीचो प्रॉब्लम आतां तुका गार्बेजीचो प्रॉब्लम मायनर तो दिसती पडटा, हेच्यान मेजर प्रॉब्लम भितर एअरपोर्टाचेर आसा। कंपाऊंड वॉल मोडटा, भितरलें कन्स्ट्रक्शन सारकें जावंक ना। भायर बारीक पावस पडलो, 1-2 वरां पावस पडलो थंयसर फूल भितर उदीक भरता। आमच्या एम्ब्युलन्स सांगलें की हो एअरपोर्ट सारको कंप्लीट जावंक नासता तेजेर चालू केलो। कितें घाई गडबडीन खबर ना ते पळय एक पंचायत एरियेक पडटा, लिंक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लिंक जाता तो। आमचे लोक येता वयता तांकां दिसपाक जाय बरें, बेश्टो एअरपोर्ट कितें केलो म्हूण जायना, गार्बेज फस्ट काडपाकूच जाय। थळाव्या आमदारान सुवातेची हालींच पळोवणी केली। विमानतळ अधिकारिणीन वा पंचायतीन कोयर काडचो अशें तांणी सांगलें। देवान ते सकयल नल्ला वाडे मेर्सेस तो नल्ला चोकप जातालो आणि आया सांगलें डेप्युटी कलेक्टर सांगला की इमिजिएटली इशू नोटीस टू एअरपोर्ट अथॉरिटी आणि म्हणजे फाटल्यान सगळी गार्बेज आहा ती सगळी गार्बेज फ्रॉम द एअरपोर्ट आणि ती आतां गार्बेज अर्जंटली क्लियर करपा जाय।
ती समज क्लियर करना जाल्यार सकयल वाडे बुडटले. तुमी आतां तुवें फाटल्यान हे सायडीन देखून फुडें तुवें प्लास्टीक कप बॉक्सेस ते आतां सगळे एअरपोर्ट वाले कप्स ते एअरपोर्ट authority should dispose their garbage in a proper manner, in a proper hygienic manner. हे पळय आयज चोयले लॉस दिसता आमकां. आनी आतां पंचायत म्हणटा ही एरिया आपली ती म्हाका दिसता पंचायतीन हाय टायम जालो पंचायतीन येवन सगळें क्लियर करपाक. चिखले पंचायतीन विमानतळ अधिकारिणीक नोटीस धाडल्या आनी सध्या ते जापेची वाट पळयतात. ते सगळी चोयन येयले आमी तेगे उदक वयता आनी रायस एंड नूडल्स सगळी पडलेले आसलेले. आतां आमी नोटीस धाडली म्हणटा तेगे रिप्लाय रावता आनी मागीर एक्शन घेतले आमी. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. फटीचो पासपोर्ट घेवन प्रवास करपी दोगां नेपाळी पॅसेंजरांक इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा फांतोडेर अटक केली. सकाळी 2:30 वरांचेर कतार एअरवेजान केनिया वचपाक म्हूण आयिल्ले दोगूय आरोपींचे पासपोर्ट तपासले तेन्ना फटीचो पासपोर्ट आनी विजाच्या डॉक्युमेंटांनी भानगडी दिसल्यो. अर्जुन शेरबहादूर श्रेटा आनी राकेश लिगल ह्या दोगांकय दाबोळे पुलिसांच्या ताब्यांत दिल्यात. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.